कोमुनिदाद जमनीचो वापर आता वेगळ्या कारणा खातीर करपाक येवचो ना। ते खातीर कोमुनिदाद कायद्यात रोखडोच बदल करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। कोमुनिदादीच्या ॲक्टात आमी एक अमेंडमेंट हाडटा, ऑर्डिनन्स पास करून की लँड यूज चेंज करपाक मेळचो ना। ज्या लँड युजा खातीर कोमुनिदादीन लँड दिल्या ताज्याच खातीर ती लँड जी आहा पळय ती यूज करपाक मेळटली। फॉर एग्जाम्पल घर बांदपाक दिलें जाल्यार घर बांदपाक, एड्युकेशना खातीर दिल्या जाल्यार एड्युकेशना खातीर, इंडस्ट्री खातीर दिल्या जाल्यार इंडस्ट्री खातीर, आनी गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर दिल्या जाल्यार त्या गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर। देयर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल 31A बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट द गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा। गोंय सरकारान युनिफायड पेन्शन येवजण लागू केल्या। सरकारी कर्मचाऱ्यांक निवृत्ती उपरांत दर म्हयन्याक 10,000 रुपया वा पगाराच्या 50% पेन्शन मेळटली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। आयच्या कॅबिनेटान इन प्रिंसिपल अप्रुवल फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द युनिफायड पेन्शन स्कीम UPS इन द स्टेट ऑफ गोवा। ह्या स्किमीत आमी खास करून द एम्प्लॉईज हू हॅव द एडिक्वेट सर्विसीस वील गेट द एश्युअर पेन्शन at least 50% of the last 12 months average salary as a pension. Minimum pension is rupees 10,000 per month will be given to those who have at least 10-year services. Family pension to the spouse will be given at the rate of 60% of the pension. DNS relief and everything. Government of India तो circular 1 एप्रिलच्यान येतलो, ताच्या पयलीं सेम येयल्या उपरांत आमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाय बी तांच्या खातीर खरें इम्प्लिमेंट करता। गव्हर्मेंट सर्वंटाच्या खातीर म्हणजे जी युनिफायड पेन्शन स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियात घेतलेलो डिसिजन आज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हो इम्प्लिमेंट करता। आयच्या कॅबिनेटात तो पास केलो। स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यां खातीर आशिल्ली येवजण मातशी बदलल्या। ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या घरात एकूय सरकारी नोकर ना तांकां आतां सरकारी नोकरेंत प्राधान्य दितले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। स्कीम फॉर प्रोवायडिंग द एम्प्लॉयमेंट इन अ गव्हर्मेंट टू द चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फायटर स्कीम मातशी ट्वीक केल्या कारण एकेच फॅमिलींतल्या तीग जाणांक वांगडाच जॉब मेळपाक लागलेले। फक्त 30 जाण उरल्या ज्याच्या फॅमिलींत एकूय जॉब मेळोंक ना ताका पयली प्रायोरिटी आनी उरलेल्यांक मागीर, म्हणून तशी ती 6 म्हयन्या भितरूच सोंपतली। पण स्किमीन मातसो हें केल्ल्या कारणान कॅबिनेटाक हाडलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।